विश्वास मनशाचा ट्रस्ट एक फावट करू शकता। हांव जाल्यार 8 वर्सां ट्रस्ट करता, 8 वर्सां ट्रस्ट करता, 8 वर्सां ट्रस्ट आयज जावना फाल्यां जातलें की ना तुमी सांगा। जातलें जाल्यार आमी या RTO डिपार्टमेंट आसा पळय तो फकत चलन दिवपाक रावला। आतां तुमी सांगा कितें करपा जाय। आमी रावया हांगासर, हांगाचे पळय एक सांगता हांगा रावले न्हू मे बी आमकां अरेस्टूय करतले। हांव रेडी अरेस्ट जावपाक, तुमी रेडी रावपाक जाय अरेस्ट जावपाक। आनी प्रत्येक टॅक्सीकाराक मेसेज घालपाक जाय बाबा आमकां अरेस्ट करतले, तुमी आमच्या वांगडा येयात, येवची मागीर सगळ्यांक कळ्ळें न्हू। अरेस्ट करतले 100% करतले। हो खेळ हो हांवें तितून सांगलो, हो बावल्यांचो खेळ, हो हायड एंड सीक गेम म्हणून ही केन्नाच सक्सेस जावचें ना। आमी हांगा इतले उलोवन तेन्ना आनीक खंयचे पेंचे लॉन्च करतले, कितें नाका तुमी सॅटिस्फाय आहा जाल्यार सांगा म्हाका, तुमी सॅटिस्फाय हांव सॅटिस्फाय, आमी या, म्हाका कांय प्रॉब्लम ना। फाल्यां काय कितें करतले हांव स्टेटमेंट हो केला म्हणून म्हाका व्हरतले भितर, व्हरो म्हाका कांय फरक पडना, कांय फरक पडना। जो मनीस खरो उलयता ताका हांव खरो म्हणपी, जो मनीस फटींग उलयता ताका हांव फटींग म्हणपी। आमी अश्युरन्साक रावया, आमी एक्सपिरियन्साक रावया। कितें जाल्लें आमकां गव्हर्मेंटान आमकां डेट दिल्ली 10 तारीख दितले म्हूण, आमकां घेवन बसतले म्हूण, कित्याक डिसिजन दितले म्हूण। सो आयज 10 तारीख जाल्ली, आयज आमकां इंटिमेशन येवंक ना म्हूण कांय येवंक ना। सो आमी ते हेजेर आमी फॉलोअप करून आमचो कायदो आमी फॉलोअप करून आमी येयल्या, पूण आमी कितें रॉंग करूंक येवंक ना, कितें लॉ एंड ऑर्डर हातीन घेवपाक येवंक ना। आमी आमच्या हकाक येयल्या की आयज आमच्या एक इन्साफ न्याय कोण मेळटलो म्हूण। सो त्या विश्वासाचेर आयज आमी येवन आहा हिंगासर। सो आतां हिंगा येतकूच आमकां सांगलां आमची नांवां मागल्या, सो नांवां आमी ऑलरेडी दिलीं आनी आतां नांवां दितकूच आमकां सांगता की आमकां डेट दितले म्हूण, RTO इन्स्पेक्टर फोन करून डेट दितले म्हूण। सो आयज आमी रावतले हिंगासर, ज्या बरोबर आमच्या हातीन कितें पडना त्या बरोबर आमी हिंगासरले हालचे ना। काय जाल्यार आमी हांगा बसता। पण आयज जेन्ना तुमी हांगा आयले तर तुमचे थोडेच बाकीचे टॅक्सी युनियन कोणाक आपोवंक ना, कित्याक पळय हांगा गर्दी नाका, आमी हांगा मोर्चा आनी प्रोटेस्ट आनी हे ते करूंक येवंक ना। आमी हांगा आमकां तेणी आपयले जेंची नांवां घेतलेली थोडे जाणांची लिडर्साची, आमी थोडे जाण तेच येयले आनी थोडे जाण टॅक्सीकार, फक्त टॅक्सीकाराच्या स्टँडाचेर आमी एक मोस्को येयला, सगळ्यांक आपोवंक ना। सगळ्यांक आपयत जाल्यार हांगा म्हणटाले आमी परत गुन्हाय घालपाक गेल्या म्हणून, आमकां तें नाका। आमकां गोंयकाराच्या नजरेन पडपाचें ना। आमकां जे गव्हर्मेंटान सांगलां की आमकां एश्युरन्स दिला की 10 तारखेक आमी करता म्हणून, त्या एश्युरन्साचेर CM फाटीं कित्याक ओडलो, हो क्वेश्चन आहा आमचो। आनी गव्हर्मेंट सांगता आमकां टेबलार बसून विश्वास करात, विश्वास करा, आमचेर विश्वास ना। अरे विश्वास तुमचेर कसो करूं रे बाबा, जाली 7 वर्सां, आतां विश्वासाक करता म्हणून आमी हांगा आयल्या न्हू। आमकां कितें आतां तुमी पळय आतां येयल्या ते इन्स्पेक्टर नांवां दी म्हणपाले, कोण वयतले ते दिली नांवां, आतां परतून चेंज कित्याक जाता। पण तुमकां 10 तारीख जेन्ना दिल्ली तेन्ना बाकीचे टॅक्सी युनियन तुमच्या वांगडा ना आयज हांगा? सगळे टॅक्सीकार युनायटेड आसा, सगळे टॅक्सीकार एका प्लॅटफॉर्मार आसा, कोण आसा कोण ना दॅट इज सेकंडरी, सगळे आसा। पळय दीसभर म्हटल्यार आमी कितें, आमी हांगा मोर्चा आनी करपाक काय येवंक ना। आमकां फकत डेट आनी टायम एश्युरन्स गव्हर्मेंटा कडल्यान जाय की बाबा आमी फाल्यां यो परवा यो, कित्याक 10 तारीख म्हटल्यार 10 तारीख आमी येयले। आमी काल खूब जाणांक सांगलें की आमकां बाबा कितें आसा पळय तें सांग, यो काय ना, आतां कांय आन्सर मेळना म्हणटकूच वी हॅव टू बी फॉलो तेचें कितें हे प्रोटोकॉल आमी फॉलो करचो, पण आमकां 10 तारीख फाल्यां आमी हांगा येवंक ना, तुमकां 10 तारीख सांगलेलें तुमी कित्याक येवंक ना हे बी खंय तरी विचारतले आसले। पण त्या गजाली खातीर आमी हांगा कसलेंच वायट कितेंच करपाक येवंक ना। आमी हांगा येयल्या फकत आमकां न्याय मागपाक, जो न्याय आमकां 8 वर्सां मेळोंक ना तो न्याय आमी मागपाक आयल्या। आमकां फकत इतलेंच जाय, जी तेणी गायडलायन जे तेणी आमकां सांगिल्लें बरोवन दिता, जावं फ्रेम करया नांवां घेतिल्ली, त्या गजाली खातीर फकत आमकां बाबा तें केलां काय ना, कितें जालां तेजो तें फकत हे करपाक। दुसरी गजाल तुमकां सांगता, आतां आमी थंय मिटींग जालें, सगळें जालें, आतां RTO आमकां त्रास करपाक लायला थोड्या भुरग्यांक, ते प्रॉब्लम जाला। सो हांव इतलेंच मागता की कितें आसा पळय तें आमकां डेट दिया आनी खबर कर। आयज दूख कित्याक दिसता, आयज केरी टू काणकोणच्या वतान भुरगे येयल्ल्या, कित्याक एक CMाचेर विश्वास धरून, कित्याक आयज चवथ जाली, चवथ पर्यंत तेंच्यांनी सारकी करूंक ना, कित्याक एक धंदो वाचोवपाक लागून जो टॅक्सीचो धंदो आहा गोंयकारांच्या हातीन पळय तो गोंयकारांच्या हातीन उरो न्ही म्हणून। पूण आयज सर आमकां एक नांवां दिवंक लायता, नांवां बरोवन दिवंक लायता, सगळ्यांक हांगा उबें करता आनी आतां सांगता तुमकां परत तुमकां डेट दितले म्हणून, हें सारकें न्हू। तरी पूण आमी सराचेर विश्वास दवरता आनी ह्या विश्वासान आमी हांगाच रावता। सराक एक बरोवन दिवनी आमकां, कित्याक आमी हालपाक ना नाल्यार हांगासले, कित्याक सदांच फोटिंगपणां चलता। कितको पर्यंत दवरतलो
सीएमाचे विश्वास दवरचोच पडलो की तो आमचो बापूय न्हू विश्वास दवरचोच पडलो पण जे विश्वास ते बसनी जुंता वता भायर पडलेले सरान आमकां एक एसोसिएशन दिली आनी आमकां हांगा आपयले सो तेजे उतराक आमी तिकडले उठले हांगा येयले हांगा येवन मागीर तेणें आमकां 10 तारीख सांगली आयज 10 तारखेची आमी वाट पळयता वाट पळोवन आयज 10 तारीख जाली आयज 10 तारीख इतली उमेदीन येयल्ले आमी ते काणकोणच्यान भुरगे येयले काणकोणच्यान केरीच्या पोतान भुरगे येयले कित्याक आयज एक तरी एक बरें गावतले म्हणून सराक हांवें फाटीं सांगलेलें जेन्ना मिटींग बोल्ले तेन्ना सर तूं 5 वर्सां जालीं आमकां सांगता तुमकां चवथी गूड न्यूज गावतलो पूण आयज पासून चवथी गूड न्यूज गावलो ना सो आयज एक हे आशा आहली आमकां ही चवथ जावन तरी गूड न्यूज गावतलो काय म्हणून पूण कांय नजो आमी सराच्या उतराक आमी रावतले हांगा पूण सराक आमकां बरोवन दिवनी कित्याक जे भाशेन आमकां सरान सांगलां तुमी बरोवन दिया कोण कोण येयल्या पळय तेच भाशेन आमकां सरान बरोवन दिवनी बाबा फाल्यां जाल्यार फाल्यां आमी फाल्यां येवपाक रेडी आहा चेतन एक्चुअली तुमकां म्हाका सांग 10 तारखेक सांगलेलें कितें गेले मिटिंगेक सीएमान एक्झॅक्ट सीएमान कितें सांगिल्लें पळय ते तुमच्या फुड्यान आसा सीएमान तुमकां स्टेटमेंट दिल्लो सीएमान सांगलेलें की जी पॉलिसी हाडटा ती पॉलिसी आमी 10 तारखेक हे करतले म्हणून की आमकां सगळ्यांक आपोवन तेंची जी नांवां घेतल्या पळय तांकां सगळ्यांक आपोवन ती पॉलिसी करपाची हितून कितें डावट्स आसा हितून कितें घालपाक जाय कितें घालपाक नाका तुमच्या फेवरान करता म्हणून सांगिल्लें आनी तेणें सांगिल्लें विश्वास दवर म्हणून त्या विश्वासार ते पॉलिसी खातीर आयज आमी आयल्या त्या खातीर हांव इतलेंच मागता ताजे कडेन जशें टॅरन्सान सांगलां तें आमकां बरोवन एक डेट दी उतरांनी डेट नाका उतरांनी आमी विश्वास दवरूंक शकना आज म्हणटा ते पुलीस पयलीं येता आनी सांगता तुमी नांवां दी जशें टॅरन्सान सांगली तशी मागीर येवन सांगता ते तुमकां आरटीओ सांगले पूण कितें नाकाल्लें कितें फटींगपणां चलयल्या आमी कोण आमी गोंयकार न्हू तुमी सूट बूट घातलेले जे भायले आसा तांकां तुमी भितर घेता आनी आमकां गोंयकारांक हांगा तकमकता 7 वर्सां 8 वर्सां जालीं आयज हे सगळे आमी टॅक्सीकार रस्त्यार आसा मागीर हितून कोणाक फायदो कोणाक लॉस कितें आहा कोणी कितें सांगपाचें सांग पळय कितें तरी उलोवपाचें कितें करपाचें कांयच ना करपाक दोन आतां मेसेज करून एक दीस सांगता ह्या नांव बरोवन दिया परत चेंज करता अशें कशें आतां कितें म्हणून सांगू आतां म्हाका हें दिसता की देवाचो मनीस तेंच्या गोवोरमेंटान पावला ताणें बी ताका एक स्वप्न बीन पडला जाल्यार म्हाका खबर ना की परत कितें बरोवन दी म्हणून आय डोंट नो बट लेट इट बी कितें आहा पळय फ्रँकली तांकां बरोवन दिवनी आमी तेजे उपरांत आमी हांगा आतां सर तुमी हांगा तर हालचे ना म्हणटा कित्याक घालूंक जाय पळय जाय पडले आमकां अरेस्टूय केले व्हडले कांय प्रॉब्लम ना पोटा खातीर भितर बसपाक कांय इशू ना वयता कांय प्रॉब्लम ना पण कितें आसा आयज जर सोडलें न्हू फाल्यां आमकां हें ग्रांटेड घेतले सो आमकां ग्रांटेड घेवपाक ना थँक्यू पळय तुमी बरें तुमी तशें आमकां सगळें तुमीच हाडून दिता कितें कितें तुमी मागीर भितरूय वचोन तांकां विचारूंक जाय बाबा तुमी तांकां 10 तारीख दिल्ली आनी तांकां तुमी हांगा ते मातशें पळय आतां आमी मरे आमी हांगासरले वचना जो मेरेन आमकां अश्युरन्स दिना न्हू इन रायटींग अश्युरन्स दिना तो मेरेन आमी वचना आमी सरकारा वांगडाच आहा सरकाराक आमी अगेन्स्ट सरकाराचे ना सरकारान आमकां सांगलें त्या प्रमाणे आमी 10 तारखेर येयल्ले आयज पूण आमकां हाडून परतून धाडूं नाका तुका जर डेट पोस्टपोन जावंक जाय जाल्यार तुवें आमकां काल सांगूंक जाय इतले भुरगे बेकार रावन येवचे नासले बरी हांकां कोण जे पळय नांवां आसा भितर तेच येयल्या आमी आख्ख्या लोकांक आपोवना आमकां हांगा जर प्रोटेस्ट नाका मोर्चा नाका पूण आमी सीएमाचेर विश्वास दिता आमकां एक अश्युरन्स दी बाबा तूं आपयतलो आनी इन रायटींग आमकां दी ओके थँक्यू मातशें तांकां विचारा तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर